कोरींतकारांक पावलुचें दुसरें पत्र आवेसवोर 11. पावलूक आपणाचीच वाखाणणी करची पडटा. म्हजें पिशेंपण इल्लेंशें तरी सोंसून घेयात म्हूण मागतां. खरें म्हणल्यार तें तुमी सोंसून घेतलां. म्हाका तुमचे पासत प्रेमाशा भोगता. ती देवाचीच प्रेमाशा. कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ता कडेन लग्न करून दिल्यांत. एक निर्मळ आंकवार व्हंकल कशी ह्या एकाच पोतीच्या हातांत तुमकां घाल्यांत. पूण एवेक जालें तें तुमकांय जायत म्हूण म्हाका भिरांत दिसता. सोरपान आपली नाटबुडीन एवेक पातकांत घाली. तशेंच तुमचें मन बिगडोन वचत आनी तुमी क्रिस्ताक अविस्वासी जाशात. ताची सरळ आनी निर्मळ भोक्ती सोडून दिशात. हो म्हजो हुस्को. कित्याक म्हणल्यार कोणूय तुमचेशीं पावले आनी आमी तुमकां परगट केल्लो त्या जेजूक सोडून दुसरोच जेजू ताणें तुमकां परगट केलो जाल्यार तांचें तुमी सोंपेपणी आयकून घेतात. तांचे कडचो एक दुसरोच आत्मो घेवंक तुमी कबूल आसात. आमचे कडसून तुमी घेतला त्या पवित्र आत्म्यांतावन वेगळो. आनी तशेंच तुमी मानून घेतलां त्या शुभ वर्तमानांतावन वेगळें शुभ वर्तमान तुमी कुशेन मानून घेतात. पूण खरें म्हणल्यार तुमच्या त्या श्रेश्ठ धर्मदुतां परस हांव खंयच्यानूच उणो न्हय. सुंदर भाशेन उलोवपाक हांव हुशार न्हय खरें, पूण जाणवाय म्हाका कमी ना. हें हांवें तुमकां सगल्या वेळार आनी सगल्या हुजीर स्पश्ट दाखयलां. देवाचें शुभ वर्तमान तुमकां हांवें फुंक्या परगट केलां आनी तुमकां उखलून दवरचे खातीर तुमचे मदें हांव ल्हान घालतो जालों. हातूंत म्हजी कसली चूक आसा? तुमची सेवा करचे खातीर दुसऱ्या पवित्र सोबां कडचो म्हजो दिसपटो गिरास म्हाका मागचो पडलो. तुमचे पासत तांकां हांवें लुटल्यो अशें म्हणूंक म्हज्या मनांत येता. तुमचे मदें आसलों तेन्ना म्हाका पयशांची गरज आसली, पूण तुमचेर हांवें कसलो भार घालूंक ना. मॅसेडोनियांतले आयिल्ले त्या आमच्या भावांनी म्हाका गरज तितलें हाडून दिलें. कशेच भाशेन तुमचेर हो भार घालिना जावंक हांवें सदांच चतराय दवरल्या. फुडाराकूय तशेंच करतलों. क्रिस्त सदांच सोत उलयलो आनी तसोच हांवूय सोत उलोवन तुमकां सांगतां. आकियाच्या आख्या प्रांतांत कोणाच्यानूच ही म्हजी व्हडवीक काडून घेवंक जावचें ना. आनी हें अशें कित्याक? तुमचो हांव मोग करिना देखून? हांव तुमचो मोग करतां म्हूण देव जाणो. आयज पर्यंत करून आयलां तशेंच हांव करतलों. अशें करून जे कोण म्हजे सारके म्हूण व्हडवीक दाखोवंक सोदतात तांची उर्मोटाय हांव मोडून उडयतलों. हे मनीस खोटे धर्मदूत क्रिस्ताच्या धर्मदुतांचें सवंग घेवन येतात, पूण खरें म्हणल्यार ते फटकिरे वावराडी. हातूंत कसलेंच अजाप ना. कित्याक खुद सैतान पर्यंत तेजवंत देवदुतांचें सवंग घेवन दिश्टी पडटा. म्हणटच ताचे चाकरूय खऱ्या देवाच्या चाकराचें सवंग घेवन येतात म्हूण कांय अजाप ना. शेवटाक तांच्या कर्तुबांक फावो ती मजुरी तांकां मेळटली. पावलू धर्मदुताचे उपद्रे. नव्यान सांगतां, हांव पिसो म्हूण कोणेंच म्हाका धरचो न्हय. पूण तुमकां जाय जाल्यार म्हाका पिसो म्हूण धरात आनी म्हजी बोडाय म्हाका सांगून दी. हांव म्हजी बोडाय सांगतां जाल्यार सुमयान म्हाका अशें सांगूंक लायलां म्हूण हांव अशें उलयना, पूण पिसो कसो उलयतां. कित्याक म्हजी बोडाय सांगूंक म्हाका निमीत आसा म्हूण म्हजी खात्री. जायत्या जाणांची बोडाय संवसारी व्हडवीकेची, तर म्हाकाय बोडाय दाखोवं दी. तुमी शाणीं मनशां तरी कुशे मनान पिश्यांक सोंसून घेतात. तुमकां गुलामां करतात
तुमकां लुटतात, तुमचेर पांय दवरून आपलो अधिकार चलयतात आनी तुमच्या पोल्यार लेगून तापटां मारतात. असल्या पिश्यांक तुमी कशे मनान सोंसून घेतात. हें सगलें सांगूंक म्हाका लज भोगता. आमीच घोडये अशक्त जाल्यांव काय? कोणूय आपली बोडाय सांगूंक फुडें सरता तर पिसो कसो उलोवंक? हांवूय बोडाय सांगूंक फुडें सरतां. ते कोण? हेब्रू? तर हांवूय हेब्रू. इस्रायेलकार ते? तर हांवूय इस्रायेलकार. ते अब्रामाचे संस्थेंतले? हांवूय तेच संस्थेंतलो. क्रिस्ताचे सेवक ते? म्हजें उलोवप आतां पिश्यांचेंच दिसत, पूण हांवूय ताचो सेवक आनी खऱ्यांनीच अदीक श्रेश्ठ सेवक. अदीक कश्टी जाला म्हजो वावर. परतून परतून म्हाका बणकुणींत घाला. हांवें हिशोब नासलोल्या जेरबोदानांचो मार केला. पुस्कोलदां म्हाका मरणाचे तोडीक पावयला. 5 फावटी जुदेवांच्या हातांतलो 39 जेरबोदानांचो हांवें मार घेतलो. 3 फावटी धांड्यांनी म्हाका बडयलो. 1 फावट म्हाका फातरायलो. 3 फावटी म्हजें तारूं फुटलें आनी एकदां एक आख्खी रात आनी आख्खो दीस हांव समंदिराच्या ल्हारांचेर उरलो. गांवांनी भोंवतना खूब संकश्टांत हांव सांपडलों. कोण तें संकश्ट? भरोन ओंततल्या नदीचें संकश्ट, चोरां लुटणारांचें संकश्ट, म्हजे परजेच्या हातांतलें संकश्ट, विदेशी लोकांचें संकश्ट, शारां नोगरांनी आनी रानांनी संकश्ट, दर्यांत संकश्ट आनी त्या भायर कोरी न्हंय आसलोल्या आमच्या भावां भयणींतावन येतालें तें संकश्ट. हात पांय धाडावून आनी घास घेवन हांवें वावर केला. जायत्यो राती हांवें फोडल्यात. भूक आनी ताण हांवें सोंसल्या. जेवण नासतना जायते दीस हांवें काडल्यात. गरज तो आसरो आनी न्हेंसण म्हाका ना जाल्यात. हेर सगलें सोडून दर दिसा म्हज्या माथ्यार चडोन येता तो भार. सगल्या पवित्र सोबांची हुस्क्या बरीच काळजी. अशक्त आसात कोण? तर तांचे बरोबर हांवूय अशक्त. मांडलोल्या फासांत पडल्यात कोण? म्हाका केदो म्हूण कांटालो भोगता. हांवें बोडाय सांगची आसा तर हांव सारकोच अशक्त म्हूण दाखयतात त्या वस्तूं विशीं बोडाय सांगतलों. देव, सुमया जेजूचो बाप, हांव फट सांगिना म्हूण बरो जाणो. ताचें नांव व्हड जावं. हांव दामास्काक आसतना म्हाका धरचे खातीर आरेतास राजाच्या राजपालान शार राखूंक राखणदार दवरलोले. पूण कोटाचे वणटीक आसलोल्या एका जनेलांतल्यान म्हाका एका पांट्यांत घालून देंवयलो आनी असो हांव ताच्या हातांतलो सुटलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.